पणजेतल्या 18 जून रस्त्याचेर आशिल्ल्या स्पा आनी मसाज सेंटराचेर मामलेदारा सयत हेर संबंधित अधिकाऱ्यांनी धाड घाली. भलायकी परवानो, उजो पालोवपी प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय आनी महानगरपालिकेचो वेवसाय परवानो नाशिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले, अशें संबंधितान सांगले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सुवातेर 45 स्पा आनी मसाज सेंटरां आसात. हातूंतली 21 बेकायदेशीर स्पा आनी मसाज सेंटराचेर संबंधिताची कारवाय करप सुरू आसा. पिराण बार्देसच्या अष्टगंधा अर्बन क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटीत 11 कोटींच्या अफरातफर प्रकरणात आदले संचालक प्रकाश कानोळकाराक अटक केली. अर्थीक गुन्यांव विभागान ही व्हड कारवाय केली. सोसायटीच्या अर्थीक वेव्हारात अनियमितताय आनी निधीचो गैरवापर जाल्ल्याची कागाळ मुखार आयले उपरांत खोलायेन चवकशी सुरू केल्ली. तपासा मजगती अर्थीक गैरव्यवहार उक्ताडार आयिल्ल्या संबंधिता आड गुन्यांव नोंद केलो. या प्रकरणात प्रकाश कानोळकर हांची भूमिका दुबावाची दिशिल्ल्यान ताका ताब्यात घेतलो. या भोवचर्चीत अर्थीक घोटाळ्या फाटल्यान आशिल्ल्या हेर संबंधितांचोय सोद घेवप चालू आसा. समाजाच्या हिता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. आदिवासी कल्याण खात्यात आशिल्ली ताकद कशी वापरूं येता हे विशीं आमी चर्चा केल्या. आमी मनीस देव न्हय. मनीस चुको करता देखून आमच्या चुकांचेर आमी चिंतन केलां. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जाता जाल्यार त्यो चुको आमी थांबोवपाक जाय, अशें मंत्री रमेश तवडकार सांगतात. क्रिप्टो स्कॅम प्रकरणात सुमार 7.36 कोटींची रुपयाची फटवणूक जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात दुबयचो मुखेल दुबावीत लवीश चौधरी सयत 10 जाणांचेर गोंय अर्थीक गुन्यांव फाट्यान FIR नोंद केला. बॉटब्रो, QFX ट्रेड आनी मायन क्रिप्टो ह्यो बनावट कंपनी वरवीं पयशांचे आमीश दाखोवन गुंतवणूक करप्याक टोपी घाली. हळदणच्या नासनोड्या वाठारात एका 17 वर्सांच्या चलयेक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ताच्या घरांतल्या एका रूमात ताची कूड न्हिदिल्ल्या अवस्थेत सापडली. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान खोलायेन तपासणी केल्ली, अशें पुलीस अधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगलें. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडिल्ली, मात चलयेच्या आंगाचेर कसल्याच तरेचे घावे मेळूना. मरण सैमीक काय कशें तें कळूना. विसेरा म्हळ्यारूच अंतर्गत अवयव तपासणेचो अहवाल अजून प्रलंबीत आसा, अशें सलीम शेख हांणी सांगलें.
गोयच्या 3 वेगवेगळ्या सायबर फटवणूक प्रकरणात वट्ट 77 लाखापरस चड रुपयाची फटवणूक केल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मडगावांतल्या एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याक डिजिटल अरेस्टाच्या नावाखाला एकूण 60.82 लाख रुपयांची तोपी घाली. कुट्टाळेंतल्या टेवा फार्मा कंपनीतल्या एका कामगाराक 10.60 लाख रुपयाची तोपी घाली. जाल्यार आझाद नगरांतल्या एका बायलेक आपल्या पुताक डिझनी मॉडेलिंगाची संद दिवपाची उतर दिवन फेसबुकाचेर 6.74 लाख रुपयाची तोपी घाली. ही तिनूय प्रकरणां रायबंदर पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या. मॉन्सून पूर्व पावसाच्या फाटभुंयेर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बसका उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांच्या फुडारपणाखाला जाली. पावसाच्या दिसांनी सगळ्या म्हालांनी 24/7 कंट्रोल रूम चालूच दवरचो अशी सुचोवणी संबंधित अधिकाऱ्यांक दिल्या. तशेंच उदक व्हांवपी वाठार, भुंयकाम आनी जर्जर इमारती संबंधी उपाय येवजण करची असो निर्देश दिला. हडफण्या बर्च रोमियो लेन अपघात प्रकरणातल्या दुबावीत सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता हांकां मेळिल्लो जामीन रद्द करचो अशी याचिका गोंय सरकारान उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. हे घडणुकेत सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे फाटभुंयेर ह्या प्रकरण गंभीर आनी संवेदनशील आसा अशें म्हणीत गोंय सरकारान तांकां दिल्ले जामीन अयोग्य आसा असो युक्तिवाद न्यायालयात मांडला. तशेंच एनओसी प्रकरणात लुथरा बंधूचेर याचिका दाखल करपा खातीर सरकाराक 2 सप्तक लागले. ह्या दोनूय प्रकरणांची फुडली सुनावणी 15 जूनाक जातली. गोंयांत 20 आनी 21 मे अशा 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. ते भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. देखून अशा परिस्थितीत नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही अशी शिटकावणी दिल्ली आसा. आंब्यांच्या उपरांत दिवचलच्या बाजारात आता पणसांचो घमघमाट सुटपाक लागला. पणसांक मागणी आशिल्ल्यान तांचो भाव लेगीत वाडला. ओनी पणसांचें पीक समाधानकारक आयलां, मात अपेक्षे प्रमाण पणस अजून बाजारांत येवना. कापो आनी रसाळ अशे फणसाचे 2 प्रकार आसात. रुचीक आशिल्ल्या फणसाच्या गऱ्यांमदीं व्हिटॅमिन ए आनी सी आशिल्ल्यान पणसाचे गरे भलायकेक उपयुक्त आसतात. देखून चड करून काप्या पणसांक मागणी आसता. बाजारात पणसा वांगडाच मेकळ्या गऱ्यांक लेगीत मागणी आसा. कांय विक्रेते पणसाचे गरे काडून ते वाट्यांनी विकतात. गऱ्यांक मागणी आसा अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आरजीपी सांतांद्रे गटाच्या कांय वांगड्यांनी पक्षाचो अध्यक्ष मनोज परब हांचेर केल्ले आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान भायर आयल्यात. तशेंच चुकीची म्हायती पातळावपाचे आनी पक्षाचें नांव पिड्ड्यार करपाचे यत्न करप्यांचेर खर निशेध केला. फटीची आनी पक्षा आड विधानां करपी वांगड्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपाक शकता अशी शिटकावणी पक्षान दिल्ल्याचें कळटा. बेतोडा बोरये बायपास रस्त्याचेर मंगळारा उसरा राती गव्या रेड्याचो एक कारीक धपको बसलो. वास्को रावपी जावेद शेख हे आपल्या कारीन उसगांवच्यान वास्को वताले तेन्ना अचकीत गव्या रेड्यान रस्त्यार येवन ताच्या कारीक धपको दिलो. ह्या घडणुकेंत गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मजगतीं ह्या सुवातेवयल्या रस्त्याचेर काळोख आशिल्ल्यान वाहन चालकांनी काळजी घेवपाची गरज उक्तायल्या. पणजे महानगरपालिकेन पणजे शारात पावसाळ्या पयलींच्या कामाक सुरवात केल्या. पावसाक लागून शारात हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची न्हय हाचे खातीर शारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातेवयली गटारां आनी नाले नितळ करपाचें काम नेटान सुरू आशिल्ल्याचें दिसून येता. तशेंच झाडांच्यो वाडिल्ल्यो फांन्योय कातरल्यात. बुधवारा पुणे मुंबय एक्सप्रेसवेचेर जाल्ल्या स्वय अपघातात दोगांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालकाचो कारीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार थेट वचून खांब्याक आपटली. ह्या वेळार दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. ही कार मुंबय सावन पुणे वताली अशें कळटा. टेट्रापॅक आणि सॅचेट अशा पॅकेजिंगातल्या सोऱ्याची विक्रीचेर बेगोबेग बंदी घालपाची मागणी केल्ल्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा केंद्र आणि हेर अधिकाऱ्यांकडल्यान प्रतिसाद मागलो. फ्रूट ज्यूस अशें सांगून सोरो विकतात, पॅकेटाच्या भायल्या वटेन फळांचे फोटो घालतात आणि लोकांक पिशान काडटात.
देखून नागरिकांच्या बऱ्या खातीर हो निर्णय आसा. बुधवारा फांतोडेर 5 वरांचेर गाझियाबादच्या न्यू ऑटो लायफ मोटर्स गाडयांच्या गॅरेजीक ओचकीत उजो लागलो. उजो पालपी दळाच्या जवानांनी धाव घेवन उजो आटपांत हाडलो. उज्याचे नेमके कारण अजून समजूंक ना, पूण 3 गाडयांचे मात बरेच लुकसाण जाले. दाहोड गुजराताक क्रायम ब्रांचीन एका ट्रकांतल्यान 19.38 लाखांचो सोरो जप्त केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही सोऱ्याची बॉक्सां खंय शिमिटाच्या साकापोना लिपोवन दवरिल्ली. देखून क्रायम ब्रांचीन ट्रकांतलो सोरो जप्त करून ट्रक ड्रायव्हराक अटक केल्ल्याचें कळटा. हो ट्रक झालोड सावन सांजेरी वतालो अशें कळटा. बेंगलुरू पुलिसांनी आंतरराष्ट्रीय घोळे वखदां तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश करून 8 जाणांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांचे कडल्यान वट्ट 35 कोटीची घोळे वखदां ताब्यात घेतल्या. तशेंच तस्करी खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केल्या. पुलिसांक खंय कांय दिसा पयलीं आनंद नगरात एका गाडयेंत घोळे वखदां विकतात अशी म्हायती मेळिल्ली. देखून पुलिसांनी सांपळो रचून ही कारवाय केली. बुधवारा दनपारा श्रीनगरच्या मालुरा वाठारात आशिल्ल्या एका प्लायवूड शोरूमाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालपी दळाचे जवान वेळार घडणूक थळार पाविल्ल्यान उजो आटपांत आयलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. गुजरातात उष्णतेचे ल्हार जाणविल्ल्यान जोर तशेंच हीट स्ट्रोकचे दुयेंती सांपडपाक लागले. दर दिसा सरासरी 75 जाण तरी दुयेंत पडटात अशें कळटा. भलायकी आंकडेवारी प्रमाण एप्रिलात उष्णतायेक लागून 1901 जाण दुयेंत पडले. जाल्यार
अंदू 18 मे मेरेन आनीक 1698 दुयेंती नोंद जाले. फाटल्या 48 दिसांत सगळ्यात चड दुयेंती जोर आयिल्ले सापडले. देखून गरमेत जावपी त्रासाचेर मात करीत भरपूर प्रमाणात उदक पिवचे आनी भलायकी घटमूट दवरची. मंगळारा राती तामिळनाडूच्या साबार जिल्ह्यांनी पावसान हजेरी लायिल्ल्यान गरमेन नाकापुरा जाल्ल्या थळाव्यांक जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी. मजगतीं फुडले 2 दीस कोइंबतूर, निलगिरीस, थेनी, एरोड आनी दिंडीगुळ ह्या 5 जिल्ह्यांनी पावसाचो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान दिल्लीक गरमेचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडले कांय दीस तापमानात वाड जावपाची शक्यताय आसा. देखून भरपूर प्रमाणात गरमी जाणवतली. 40°C वयर तापमान नोंद जावपाक शकता. देखून थळाव्यांनी गरजे शिवाय भायर सरचे न्हय आनी भरपूर प्रमाणात उदक पियेवचें अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. भारतांत साबार कडेन सध्या गरमेचो पारो चडिल्लो आमकां दिसून येता. देखून लोकांची पावलां आतां सॉफ्ट ड्रिंक आनी हेर थंड पियेवपाक वळपाक लागल्या. पूण हे सगळें पियेवपा बदलाक ताक पियेवचें अशी अधिसुचोवणी भलायकी आनी समाज कल्याण खात्यान जारी केल्या. तशेंच दनपारच्या कडार भायर वतांत भोंवप टाळचें, भरपूर प्रमाणात उदक पियेवचें अशेंय कळीत केलां. तेलात तळिल्ले खाण दिसपट्टे खाल्यार कॅन्सर जावपाची शक्यताय चड. त्या बदला एअर फ्रायरान तळत तर तें बरें अशें दोतोरांचें म्हणणें. डीप फ्राय केल्ल्यान कितलेय निसतायले तरी भरपूर तेल सांचून रावता. देखून ते जिवाक माल. आजकाल भुरग्यांक ल्हान पिरायेचेर डायबिटीस आनी हेर दुयेंसां निर्माण जाल्ली आमकां आयकुपाक येतात. देखून तेलाचें खावप टाळचें. तशेंच दिसपट्टे तेलाचें खाण खावचें न्हय तर तें केन्नाय बरें. डीप फ्राय करचे परस एअर फ्रायराचो वापर करचो म्हणून दोतोरांनी सल्लो दिला. हालीसराक गरमेच्या दिसांनी डेंग्यू आनी मलेरियाच्यो केसी सापडपाक लागल्या. गरमेन भरपूर घाम येता ताका लागून उदक भरपूर प्रमाणात पिवप गरजेचें. तशेंच खूब जाणांक हार्ट अटॅक वा स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणानूय वाड जाल्या. पूण तेच बरोबर डेंग्यू आनी मलेरियाचे लेगीत दुयेंती सापडपाक लागल्यात. तशेंच आंगार घामोळे लेगीत येता तेन्ना जाता तितलें हायड्रेटेड रावचें अशें दोतोरांनी आवाहन केलां.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह.